विसा उपरांत तुमकां येवकार। राज्यान विधानसभा निवडणुकाचो रणसंग्राम शेनवारा सोंपलो आनी सगळ्या पक्षां कडल्यान बहुमताचो दावे करपाक सुरवात जाल्या। राज्यात विधानसभा निवडणुकांचो रणसंग्राम शेनवारा सोंपलो आनी सगळ्या पक्षां कडल्यान बहुमताचे दावे करपाक सुरवात जाल्या। गोंयांत भावी सरकार कोणाचे आसतले ह्या बाबत सगळ्यांक प्रश्न पडला, मात सद्याक बहुमताचो दावो करपी सर्त सुरू जाल्या अशें दिसपाक लागला। ह्या सर्तीत भाजपा, काँग्रेस, मगो महायुती आनी आप पक्षाचोय समावेश आसा। सगळेच पक्ष आपले सरकार येतले म्हूण दावो करीत आसात, मात 11 मार्चाक निवडणूक निर्णय जाहीर जाले उपरांत जनतेचो कौल कोणाक मेळटलो हें स्पश्ट जातलें। विधानसभा निवडणुकीत भाजपान 36 मतदारसंघा शिवाय नावेली आनी प्रियोळ हांगासरल्या अपक्षांकय पाठिंबो दिला। काँग्रेस पक्षान 37 मतदारसंघा शिवाय पणजे आनी परवरच्या उमेदवारांक तेंको दिता म्हूण आदींच जाहीर केल्लें। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष महायुती द्वारा 24 जाग्यांचेर निवडणूक लढयता। तातूंत 5 जाग्यांचेर गोवा सुरक्षा मंच आनी 3 जाग्यांचेर शिवसेना निवडणूक लढयल्या। ह्या शिवाय आम आदमी पक्ष 39 मतदारसंघांनी निवडणूक लढयल्या। ह्या सगळ्या पक्षांनी सध्या आपुणच निवडून येवपाचे सांगिल्ले आसले तरी 11 मार्चाक गोंयची जनता खंयच्या पक्षा वटेन निकाल दिता तें कळटलें। आर्डिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।